बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भाव भयणीनो, कुड्ड्या देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव हें तुमकां तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमीच चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचें पियोन पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटावन तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. कुळये प्रमाणे इस्रायल परजेचेर नदर मारात. योदनाच्या बोलयांचे खातात ती वेदीच्या संबंदांत भितर सरनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्डे देवांक भेटयलेल्या खाणाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्ड्या देवांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण ना की ना. पूण म्हजो अर्थ असो, जे योद्न ओन वाहाडती भेटयतात ते देंवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचाराच्या संबंदांत भितर सरलेलीं म्हाका नाका. तुमी देंवचाराची भागीदारां जाल्लीं म्हाका नाका. सोम्याच्या पियोन पात्रांतले आनी देंवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बाराबोर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेसार आनी देंवचाराच्या मेसार तुमी बाराबोर तुमच्यान बसूंक जायना. आमी सोम्यांक साळोवंक सोदता कितें? देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, दिनवासनीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. जबाब: दिनवासनीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनीचें बलिदान भेटयतलो. सभे माजार सगळे ताचे परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब: दिनवासनीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवें ठिकाण करतले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दीत शेना न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दीत शेना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरींक अंजिरां जालीं आनी सोरांत्याक दाखो जाल्लो कोणें काडल्यात.
बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओंतल्या काळजांतलें थोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगतां तें करिनात. म्हजेशें येयात, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणें चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खडपाचेर बुन्याद मारली. आवड आयलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोंक जालें ना, कित्याक तें घोट बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतरेर बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. आवड येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घटोन ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां स्पश्ट करून सांगता की एक बरें झाड बरीं फळां दिता आनी एक वायट झाड वायट फळां दिवंक पावता. असलीच गोत आमा मनशांची बरो मनीस बरीं फळां दिता आनी वायट मनीस वायट फळां दिता. जेजू आयज आमकां वयल्या वयर न्हय पूण खोलायेक थावन बरीं मनशां जावंक आपयता. असलें बरेपण शिंपडायतलें जिवीत आपणावंक आमी कितें करूंक फावो? जेजूसी वचोंक, ताचें उतर आयकूंक, तें वेव्हारांत घालूंक. ताका जाय आमी भावार्थान थीर जावंक आमची आकारणी केलोली. आपलें घर थीर बुन्यादीचेर बांदता तसल्या मनशा परी आमी जातलीं. जेजूक जाय असल्या बुन्यादीचेर आमचें भावार्थाचें जिवीत आमी बांदल्यार कसलेंय वादळ मोड आयल्यार लेगून आमचें घर मोडचें ना. म्हणल्यार आमचो भावार्थ थीर उरतलो. अशे परी बरीं फळां दिवंक आमी पावतले.